नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. फाल्यां 7 जूनाक राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या घटक पक्षांची जातली बसका. गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे बसकेत हजर रावपा खातीर गेल्यात दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयान हिमाचल प्रदेश सरकाराक दिल्लीच्या लोकांची उदकाची समस्या सुटावी करपा खातीर 137 क्युसेस अतिरिक्त उदक सोडपाचो दिला आदेश. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज वाळशी ते वाठादेव बायपास रस्त्याचे दिवचल हांगा जाले उक्तावण. आयज दिवचले शिवराज्याभिषेक दीस मनयलो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीत मनयलो. तरणाट्यांनी शिवाजी महाराजांचो आदर्श हाडचो आचरणात मुखेलमंत्र्यांनी मारलो उलो. आणि न्यूयॉर्कात ICC T20 संवसारीकरण क्रिकेट सर्तीत भारतान आपल्या पहिल्या खेळात आयर्लंडाचे 8 गडे राखून जोडले जैत. येता ते आयतारा भारताचो दुसरो खेळ जातलो पाकिस्ताना आड. नेता खबरो विस्तारान. भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हांच्या रहिवाशी घरात आयज भाजपाची बसका जाली. हे बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपाचे वडील फुडारी अमित शाह, राजनाथ सिंग, पियुष गोयल, मनसुख मांडविया, प्रल्हाद जोशी आणि हेर फुडारी हजर आशिल्ले. फाल्यां 7 जूनाक NDAच्या संसदीय दळाची बसका जातली. देशभरांतल्यान वेंचून आयिल्ले NDA खासदार फाल्यां दिल्लीत एकठांय येतले. भाजपा शासीत राज्यांचे मुखेलमंत्री आणि उपमुखेलमंत्री फाल्यां दिल्लीत वतले. लोकसभा वेंचणुकेत भाजपान सगळ्यांत चड म्हळ्यार 240 सुवातो जिखल्यात. 292 आंकड्या सयत NDAन पुराय बहुमत मेळयला. नरेंद्र मोदी हांका NDAन आपलो फुडारी म्हूण वेंचला. इंडिया आघाडीच्या पक्षांची बसका काल नवी दिल्लीत जाली. ही बसका काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या सरकारी बंगल्यात जाली. लोकांनी दिल्लो आदेश हो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आड आसा अशें ह्या वेळा उलयतना खरगे हांणी सांगले. तांची आघाडी विरोधी पक्षान बसतली आनी योग्य वेळार योग्य ती पावलां उखलतले अशें खरगे हांणी मुखार सांगले. ह्या बसकेक काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आनी प्रियंका गांधी, समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दळाचे मुखेली तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे फुडारी सीताराम येचुरी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरद पवार, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंग, झारखंडचे मुखेलमंत्री चंपई सोरेन ह्या बसकेत वांटेकार जाल्ले. सर्वोच्च न्यायालयान हिमाचल प्रदेश सरकाराक दिल्लीच्या लोकांची उदकाची समस्या सुटावी करपा खातीर 137 क्युसेस अतिरिक्त उदक सोडपाचो आदेश दिला. हिमाचल प्रदेश सरकारान न्यायाधीश PK मिश्रा आणि न्यायाधीश KV विश्वनाथनच्या खंडपीठाक सांगला की हे उदक सोडपाक तयार आसा. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ली सरकाराक उदकाचो उपेग योग्य तरेन करपाचो सल्लो दिला. हरियाणा सरकाराक पुनर्सूचना दिवन सोडूंक जाय अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हळां. हिमाचल प्रदेशात 137 क्युसेस उदक ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 10 जूनाक जातली. वाळशी ते वाठादेव बायपास रस्त्याचे उक्तावण दिवचल हांगासर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या कार्यावळीत दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, नगरपालिकेचे अध्यक्ष कुंदन फळारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दिवचल शाराचे दिसान दीस पडपी अवजड आनी हेर येरादारीचे ताण उणो करपाच्या हेतान तशेंच म्हापशें ते सांखळी मार्गावेले अंतर आनी वेळ उणो करपाच्या नदरेन वाळशी ते वाठादेव हो बायपास रस्तो बांदला अशें ह्या वेळा उलयतना डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. 2021 वर्सा ह्या बायपास रस्त्याचे काम सुरू जाल्ले. मुळगांव ते अस्नोडा असोच एक बायपास रस्तो करपाचो सरकाराचो विचार आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगले. गोय सरकारच्या वतीन 4.5 किलोमिटराचो रस्तो 83 crores of rupees स्पेंड करून युनिक रोड हो बांदला. युनिक रोड इतक्याच खातीर सांगता की पुराय रोड जो आसा हो कॉन्क्रीट रोड आसा. फुडल्या 25 वर्सांक आमकां एकूय पयशे परत ह्या रस्त्याच्या मेंटेनन्साचेर खर्च करचे पडचे ना. हो रोड बांदता आसतना आमी आमच्या स्वताच्या फंडांतल्यान बांदला.
बरेचशे बाकीचे नॅशनल हायवेज आणि स्टेट हायवेज आम्ही डबल इंजिनच्या सरकारात बांधताले. आमकां ट्राफिकाक कंट्रोल करता आसतना ह्या 3 इंडस्ट्रियलच्यो सगळ्यो गाडयो ह्यो बिचोलेंतल्या रस्त्यांतल्यान वयताल्यो, मेन बाजारांतल्यान वयताल्यो, विच इज ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द हायस्कूल. बाजारकार ह्या सगळ्या लोकां खातीर बी येवपी वचपी लोक, स्कूटर घेवन वचपी, 2 व्हिलर, 3 व्हिलर, 4 व्हिलर्स ह्या सगळ्यां खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट जातालें. पण ताच्या खातीर आमी हो हाय स्पीड 4 लेन रोड, ताका आमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ह्या पद्दतीन ताच्या मेन्शन करता. दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांचे लेगीत ह्या वेळा उलोवप जालें. 3 वर्षां काम केलेलें आसा, काम एकदम बरें केलेलें आसा, तुम्ही पळयल्लें आसात. आणि जेन्ना तुमकां लोकांक जेन्ना कितें प्रॉब्लेम असले तेन्ना तुम्ही म्हाजे कडेन अप्रोच केल्यात. हांव कन्सर्न इंजिनियरा कडेन, कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन अप्रोच करून म्हाका विश्वास आसा त्यांच्यानी तुमचे डाउट सॉल्व केल्ले आसा. अशें कांय ना की इनॉग्रेशन जालें म्हणून सगळें सोंपलें अशें ना. हेच्याय फुडें जर तुमकां कोणाक वाटेर आसतना, कित्याक हो जो रस्तो आसा वतना नायटनगर, बोड्ड्या आणि पिराची कोणींतल्यान वता, सो कदाचित ह्या लोकांक काम करताना त्रास साहजिकच जातले, डेव्हलपमेंट आसा म्हणून. पण हेच्याय फुडें जर कितें त्रास आसता तांच्यांनी केन्नाय अप्रोच करपाचे. आमचे जे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आसा उत्तम पार्सेकर, हे सांगपाचे म्हणजे सगळे आमचे ऑफिसर बरे आसा, पण त्यांच्या कडेन केन्नाय जर टेक्निकल डिस्कशन केले जाल्यार इतले बरे दिसता. त्यांचे जे आन्सर असता ते लॉजिकल असता, अंडरस्टँडिंग असता, म्हणजे खूप बरे दिसता. म्हणजे सोल्युशन एक 5 मिनटांनी सांगता, दोतोर अशें न्हू अशें करपाचे, आणि व्हेरी अकाउंटेबल आसा. मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी ह्या वेळार आपले मत उक्तायले. आता 18वी लोकसभा परत स्थापित जातली आणि या देशान परत एकदा जो सुराज्य स्थापन करपाची जी वाटचाल जी चालू आसा ताका आनीक गती मेळटली. आमकां आशय आसा या सरकाराच्या मदतीन आमच्या देशान जशें सरकार स्थापन जातले त्याच सरकाराच्या मदतीन आमच्या गोंयान सुद्धा उदरगत अजून जायत रावतली. जनतेचो मेळणारो हो प्रतिसाद आमकां भारावून घेता. आमी आयज तुमच्यांनी दिल्लेलो हो प्रेम, तुम्ही आशीर्वाद जे दिता, ह्या आशीर्वादाच्या बळाचेर जी आमकां शक्ती मेळटा, त्या शक्तीच्या जोराचेर आमी ह्या 3 मतदारसंघाचे आमदार आमी ह्या सेवेक तुमच्या कटिबद्ध आसतले इतलें सांगपाक सोदता. दिवचलेत आयज शिवराज्याभिषेक दीस मनयलो. ह्या कार्यावळीक गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ, दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हाजीर आशिल्ले. आयच्या तरणाट्यांनी शिवरायांचो आदर्श दोळ्यामुखार दवरून समाजात वावरूंक जाय अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सुराज्य आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करपाक ह्या सफल पूर्ण हिंदुस्थानात एकमेव राजा आशिल्ले ज्यांच्यानी स्वतःचे राज्य स्वतः स्थापन करून स्वतः प्रस्थापित राजे झाले. आणि ताकाच लागून तांच्या ह्या आयच्या 350 वर्सां जाल्या उपरांत सुद्दां आमी पळयता की पुराय भारतभर म्हणजे मोठ्या उत्साहात आणि गौरवात आमी आयचो दीस हो मनयता, आयचो दीस हो याद करता. दिवचल तालुक्या खातीर हो दीस विशेष आसा, कारण दिवचलच्या सप्तकोटेश्वर ह्या मंदिराची पुनर्स्थापना ही छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 350 वर्सां पयलीं केल्ली. आणि फक्त ही स्थापना करूंक नासली, ती स्थापना करून पोर्तुगीज राजवटीक तांच्यांनी डायरेक्टली कळयल्लेंय बी की हाज्या फुडें हाज्या उपरांत तुमी एकूय गोंयांतलें मंदिर जें आसा हें उद्ध्वस्त करचें ना. लोकसभा वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत गोंयच्या इंडी आघाडी फुडाऱ्यांची पणजे पत्रकार परिशद जाली. काँग्रेस विधिमंडळ फुडारी युरी आलेमा, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, नव्यान वेंचून आयिल्ले खासदार विरिएटो फर्नांडीस, आप पक्षाचे फुडारी अमित पालेकर, आमदार कार्लोस फेरेरा, एल्टन डिकोस्टा, गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना युरी आलेमा हांणी सांगलें की धर्माच्या आदारान लोकांची विभागणी करून जैत मेळोवपाचो भाजपाचो यत्न गोंयच्या लोकांनी निश्फळ केलो. इंडी आघाडीचे अस्तित्व कायम उरतलें आनी येता त्या विधानसभा वेंचणुकेत इंडी आघाडीक 30 सुवात्यो मेळटल्यो असो हावेस तांणी उक्तायलो. The people have shown the power of their finger because they were fed up, they were frustrated against the arrogance of the BJP. We were divided on lines of religion, especially in Goa. These elections, they tried to polarize, tried to divide us between Christians, Hindus and Muslims. But the Goans were known for their communal harmony. I thank the people of South Goa for showing the way
and I believe that I thank all the India Alliance partners because we fought this election despite huge muscle power, money power, government. A lot of people, even the press, said that when is your candidate going to be declared? Do you all have polling agents? Do you all have this? But I always maintained that people are our strength, and the people's power today has triumphed. विरेटो फर्नांडीस हांणी सांगले की आपल्याक मेळिल्ले जैत हे जनतेचे जैत आसा. संसदेत आपूण फकत दक्षिण गोंयचे न्हय जाल्यार पुराय गोंयचे प्रश्न मांडटलो. दाभोळी विमानतळ, कोळशाची येरादारी, म्हादयचो प्रश्न, पासपोर्ट अशे तरेकवार प्रश्न आसात. हे सगळे प्रश्न आपूण संसदेत मांडटलो अशें विरेटो फर्नांडीस हांणी सांगले. This victory belongs to the people of Goa, especially the people of South Goa. By electing me from the South Goa parliamentary constituency, they have given a clear verdict that defectors will be defeated. This victory, as I said, belongs to the people of South Goa, to the fishermen community, to the taxi drivers, motorcycle pilots, unemployed youth, women and child who have been harassed, ostracized. There have been rapes, murders, drug abuse. This victory is for those victims, and I promise them that this will be the voice of those people in parliament. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तान्हावडे एनडीएच्या बसकेत वांटेकार जावपा खातीर दिल्लीक गेल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे तिसरे खेपे प्रधानमंत्री जातले ही खोशयेची गजाल आसा अशें तांणी सांगले. गोंयांत भाजपाक उत्तर गोंयची सुवात मेळ्ळी जाल्यार दक्षिण गोंयांत थोड्या मतांनी भाजपाक हार स्विकारची पडली अशें राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तान्हावडे हांणी सांगले. ये तो बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी थर्ड टाइम इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. गोवा में हमारे 2 सीट थी, उसमें 1 सीट हम जीत गए और दूसरा सीट 1100 वोटों से हम हार गए. तो एनडीए का अच्छी तरह से सरकार चलेगी अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. मुझे पूरा विश्वास है और ये अब कल भी हमारे प्रधानमंत्री जी एनडीए के नेता भी चुने गए हैं और प्रधानमंत्री जी इस देश के थर्ड टाइम पूरे देश के लोगों की इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए और ये बनने जा रहे हैं. मैं पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट हूं भारतीय जनता पार्टी गोवा का और हमारे दो ही सीट है क्योंकि हमारी छोटी स्टेट है. 2 में से एक भारतीय जनता पार्टी का 6 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए. सो वैसा हमारा कोई ये नहीं है. हम पूरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है. आता खेळूया एक लहानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से डीडी फ्री डिश पर. विसावा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. आसामांत फाटल्या 24 वरांत हवामान सुदारिल्ल्या कारणान हुंवाराची परिस्थिती सुदारल्या. तरी पूण अजून मेरेन 2,46,000 लोक ह्या हुंवारांत प्रभावित जाल्ले आसा. हुंवाराक लागून कच्छार जिल्ह्यात एका व्यक्तीक मरण आयला. ताका लागून ह्या हुंवारांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 25 जाला. राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान प्रमाण कच्छार, करीमगंज, मोरीगांव, ओजई, नगाव, दिमा हसावो, हेराकांडी आणि पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिल्हे हे जलमय जाल्ले आसात. आसामांतल्या 375 गावांतल्या
22,000 परस चड लोक सध्या 112 शिबिरांनी रावतात. खेरीज 5,000 हेक्टरा परस चड शेतांक बाधा आयिल्ली आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी गरीब शेतकामती आणि बायलांच्या उदरगती खातीर खुबशे बरे निर्णय घेतल्यात. ताका लागून राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे म्हत्व खूब वाडला. उत्तराखंडात 5 सुवातांचेर भाजपाक जैत मेळिल्ले आसा अशें उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी सांगले. पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक बड़े बड़े डिसीजन हुए. गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं बनी, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, सुशासन हुआ, देश ने ऐतिहासिक फैसले लिए और एक मजबूत सरकार जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ाया, भारत का सम्मान बढ़ाया, सभी का स्वाभिमान बढ़ाया, हर भारतवासी को एक गौरव प्रदान करने का काम और भारत को तेज गति से विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम इन 10 वर्षों में हुआ. विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जिसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, मैं उनको भी बधाई भी देना चाहता हूं. शुभकामनाएं कि उनके नेतृत्व में देश और तेज गति से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा. मंत्रिमंडळ घडोवप आणि मंत्रीपदां दिवप हो प्रधानमंत्र्यांचो विशेष अधिकार आसा अशें जेडीयूचे फुडारी आणि मुंगेल मतदारसंघातल्यान नव्यान वेंचून आयिल्ले खासदार ललन सिंग हांणी सांगले. मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है. अब आप लोग कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी. हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हांणी घेतिल्ल्या चुकीच्या निर्णयाक लागून तांकां ह्या लोकसभा वेंचणुकेंत लोकांनी बुद्ध शिकयली. रामाच्या सुवातेर लेगीत तांकां हार खावची पडली. देवेंद्र फडणवीस हांणी महाराष्ट्रात वायट राजकारण केलां अशें संजय राऊत हांणी सांगले. मोदी और शाह जी ने सबसे ज्यादा आतंक मचाया था. जो हमारे साथ नहीं है उनको प्रताड़ित करो. प्रभु श्री राम भी उनको नहीं बचा पाया. जहां राम जी का स्थान रहा उस सभी जगह पे बीजेपी हार गई. महाराष्ट्र की राजनीति में गंदगी फैलाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है. ये सरकार की उम्र लंबी नहीं है. मोदी जी खुद 75 साल के हो गए. तीसरी बार हो जाने तो तीसरी कसम लेने दो, चौथी कसम हम देख लेंगे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे स्टेट्स है जहां मोदी और शाह जी ने सबसे ज्यादा आतंक मचाया था. कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि नितीश कुमार हे दोगूय जाण बिहाराच्या उदरगती खातीर सेगीत वावर करीत आसात. हे जैत इतिहासीक आसा अशें बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हांणी खबराकारांकडे उलयतना सांगले. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की पूरी एनडीए, पूरा देश में एनडीए 292 सीट जीता है. नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने. नीतीश जी बिहार के सबसे बड़े नेता, इसमें दिक्कत कहाँ है. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजान काल संवसारीक विक्रम घडयलो. फकत 6 वरां 15 मिनटांच्या ट्रेडिंगान कीर्ती घडयली. एनएसईन काल सगळ्यात चड ट्रान्झॅक्शनाचो वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो. एनएसईन अर्थीक वर्स 2023-24च्या चौथ्या तिमाहीत 20% वाढून 2,488 कोटी रुपया जाले. येता त्या काळात शेअर बाजारात खूप वाढ जातली अशें वडील अर्थशास्त्रज्ञ डॉक्टर चरण सिंग हांणी सांगले. And if you look at the foundation of the economy, which is strong and robust, if you look at the growth processes which have already started, are long lasting, capital expenditure is high, the economy should be doing well. Even the data released recently on gross fixed capital formation, which is investment, has a long-term implication. That's also very good. The gross fiscal deficit is also
in a very good limit. Globally speaking, there is no country today in the world which compares with India. Our growth rate, our performance, our strength. The stock market should continue to be robust and there should not be a cause of worry. आता घेऊया एक लहानसोच विसव. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. कलकत्ता से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं. स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है. वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे. हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे. साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए. जानू छो ज़्यादा गलत नहीं था. मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है. प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है. माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा. सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसावप्राणी होकार पोळ्या मुखावेली खबरो. न्यूयॉर्कात ICC T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत भारतान आपल्या पहिल्या खेळात आयर्लंडाचेर 8 गडे राखून जैत सोडले. पहिली फलंदाजी करून आयर्लंड पंगडान 16 षटकांनी फकत 96 धांवड्यो काडल्यो. जाल्यार हार्दिक पांड्यान 3, जसप्रीत बुमराह आणि हर्षदीप सिंग हांच्यांनी 2-2 गडे बाद केले. भारतीय पंगडान ही मोख 13 ओव्हरींनी 2 गडे वगडावन साध्य केली. जोडयेचेर 7-6, 5-7, 6-1 अशे जैत सोडले. भारतीय फुटबॉल पंगडाचे मुखेली सुनील छेत्री आयज कोलकातात कुवेटा आड महत्वपूर्ण खेळ खेळटले. हो खेळ संवसारीक करंड 2024ची क्वॉलिफायर खेळ जावन आसा. ह्या खेळात भारतीय पंगडाचे फुडारपण सुनील छेत्री करतले. ह्याच खेळाबरोबर सुनील छेत्री हांचे 19 वर्सांचे आंतरराष्ट्रीय करियर सोंपतले. भारत फिफा रँकिंगात 121 सुवातेर आसात आणि कुवेट पंगडाच्या 18 सुवाती मुखार आसात. भारतीय पंगड हो खेळ जिखलो जाल्यार क्वॉलिफायराच्या 3ऱ्या फेरयेत प्रवेश करतले. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचेर चडांत चड तापमान 32°C आणि उण्यांत उणें तापमान 25.4°C इतलें नोंद जाला. आनी तो खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. फाल्यां 7 जूनाक राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या घटक पक्षांची जातली बसका. गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे बसकेक हजर रावपा खातीर गेल्यात दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयान हिमाचल प्रदेश सरकाराक दिल्लीच्या लोकांची उदकाची समस्या सुटावी करपा खातीर 137 क्युसेस अतिरिक्त उदक सोडपाचो दिला आदेश. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज वाळशी ते वाठादेव बायपास रस्त्याचे दिवचल हांगासर जाले उक्तावण. आयज दिवचले शिवराज्याभिषेक दीस मनयलो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीन. तरणाट्यांनी शिवाजी महाराजांचो आदर्श हाडचो आचरणात मुखेलमंत्र्यांनी मारलो उलो.
न्यूयॉर्कात ICC T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत भारतान आपल्या पहिल्या खेळात आयर्लंडाचेर 8 गडे राखून सोडले जैत. येता त्या आयतारा भारताचो दुसरो खेळ जातलो पाकिस्ताना आड. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.